कोरोना पॉझिटिव्हिटीचो दर 5% वयर गेलो जाल्यार कांय निर्बंध घालपाक जाय आशिल्ले। तज्ञ समितीन हे विशीं शिफारस केल्या। शाळा जर चालू आसत जाल्यार त्यो बंद करपाची शिफारसय तातूंत आसा। ल्हान भुरग्यांक अजून वासीन येवंक ना, देखून प्रत्यक्षात वर्ग भरचे न्हू अशी सुचोवणी आसा, अशें दोतोर धनेशान सांगलें। केसीस वाडटा, केसीस फटाक्याने वाडलेच एकदम सारक्यो एका आठवड्यान आनी 5% पर्यंत पॉझिटिव्हिटी गेली, आमच्या 1000च्या वयर केसी गेल्यो। सो ही अशी हें आसा आतां की पॉसिबिलिटी की नेक्स्ट 15 दिसांक एक्सपोनेन्शियल रायज जातले केसींनी। आतां ऑलरेडी 5% जेन्ना पॉझिटिव्हिटी येता तेन्ना स्टँडर्ड जी गायडलायन्स आशिल्ली एक्सपर्ट कमिटीन आदींच सँक्शन केलेली त्या प्रमाणे काही निर्बंध घालपाक जे आसता तातूंत एक स्कुलां चालू जाल्लेल्या बंद करपूय आसता आनी स्कुलांतल्या भुरग्यांक वॅक्सीन मशीन ना म्हणून ही टेम्पररी स्कुलां बंद करपाचो निर्णय की स्कुलां फिजिकली घेवपाची ना, फक्त ऑनलायन घेवपाची हो निर्णय एक्सपर्ट कमिटीन घेतला सरकाराक रिकमेंड करपाक। फक्त टेम्पररी हेजो अर्थ हो न्हय की फुडें हे बंद करतले म्हणून, कारण येता ते 15 दीस खूब शादूर रावपाचे आसा। कोरोना संक्रमणाचो धोको लक्षात घेवन तज्ञ समितीन शाळा 15 दीस बंद दवरपाची शिफारस केल्या, पूण हे विशीं निर्णय घेवपाचो अधिकार सरकारा कडेन आसा। कोरोना संक्रमण आनी पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण पळोवन सरकार हे विशीं निर्णय घेवपाची शक्यताय आसा। सरकारान अजून पर्यंत हो डिसिजन घेवंक ना। एक्सपर्ट कमिटीन रिकमेंडेशन केला स्कुलां 2 आठवडे ऑनलायन घेवपाची, फिजिकल घेवपाची ना म्हणून। हाचें कारण म्हणल्यार एक्सपर्ट कमिटींतले खुबशे एक्सपर्ट जे पिरियाट्रिशियन्स आसा तांकां सदांच स्कुलां चालू दवरपाक जाय आसलेली। स्कुलां चालू दवरप बी इम्पॉर्टंट आसता सदांच। इनफॅक्ट म्हाज्या मते हांव पिरियाट्रीक एसोसिएशनचो प्रेजिडेंट आनी आमचे पिरियाट्रिशियन जे आसा गोंयांत तेंचे सगळ्यांचे मदीं मानसीक धडपड आयिल्ल्या भुरग्यांचेर मानसीक प्रकार जाल्या, स्कीन एडिक्शन जाल्या आनी हे फुडें सगळे प्रकार भायर काडपाक खूब डिफिकल्ट जातले येता ते टायमार। हेका लागून आमी सदांच रिकमेंड केल्लें की स्कुलां जाता तितले बेगीन चालू दवरपाची। इनफॅक्ट स्कुलां चवथी नंतर चालू जावपाक जाय आसलेली आनी दिवाळे नंतरचे सुटये नंतर फूल फ्लॅज चालू जावपाक जाय आशिल्ली, ती आजून पर्यंत चालू जावकूच ना। पण हांगा आतां मदींच नवीन वेव तयार जाली आनी ते ओमिक्रॉनचे हेका लागूनय जाली काय डेल्टाय भितर आसा हें काय आजून पर्यंत कळना।